पंचामृता राइस प्रेजेंट जरा हटके सीजन 2। पंचामृत प्रेजेंस फोर्टिफाइड राइस, संपूर्ण पोषण और स्वस्थ जीवन की पहचान। को स्पॉन्सर्ड बाय गोवा एक्वा वर्ल्ड। नमस्कार, पंचामृता बासमती राइस प्रेजेंट जरा हटकेच्या आजच्या भागात तुमकां सगळ्यांक येवकार। आजच्या भागात आम्ही आयल्या नावेली हांगासर। नावेली हांगासरल्या अस्तित्व विलेज ऑर्गनायझेशन हांच्यानी एक सुवाळो आयोजित केलो। ह्या सुवाळ्यान तांच्यानी बायलांची उमेद वाडोवपाचो प्रयत्न केला, तशेंच तांकां प्रोत्साहित करपाक एक ल्हानसो सुवाळो हांगा दवरला। अशें म्हणटात की समाजाक जर गरुड झेप घेवपाक जाय जाल्यार तेजी दोन्ही पाखां म्हणजे दादलो आनी बायल सक्षम जावपाक जाय। आज बायलां खूब सक्षम जाता, तांकां गरज आसता ती प्रोत्साहन दिवपाची, आनी अशें प्रोत्साहन जेन्ना काय अशी ऑर्गनायझेशन दिता तेन्ना त्यांची उर्बा आनीकूच वाडटा। आजचो कार्यक्रम खरेंच हटके आसतलो, तर ह्या कार्यक्रमाची सुरवात आमी करतली विलेज पंचायत हॉल नावेली हांगासर। चला तर खेळुया आजचो भाग। आले आज हो तुमच्या पुढे, हसत मुखाने गीतही आले आज हो तुमच्या पुढे। या नारी शक्तीचे स्वागत करया शब्द फुलांचे सडे, या नारी शक्तीचे स्वागत करण्या शब्द फुलांचे सडे। या इथे उतरली माता त्या रायगडाची माची, बांधुनी पुत्र पाठशी लढली राणी झाशीची। या इथे उतरली माता त्या रायगडाची माची, बांधुनी पुत्र पाठशी लढली राणी झाशीची। हिमालयाच्या शिखरावरती झेंडा घेऊन चढे। जरा हटकेच्या आजच्या भागात तुमकां सगळ्यांक परत एक फावट येवकार। अस्तित्व विलेज ऑर्गनायझेशन हांच्यानी हांगासर सुंदर असो सुवाळो हांगा घडोवन हाडला। वेगवेगळ्या क्षेत्रांतल्या बायलांचे हांगासर भोवमान केल्लो आसा, आनी म्हाका दिसता हो महिला दिनाचो सगळ्यांक व्हडलो तांकां गिफ्ट की अशें ऑर्गनायझेशन जेन्ना आसता तेन्ना वेगवेगळ्या वाठारांतल्या बायलांक फुडें सरपाक तांकां एक संदी मेळटा आनी तांकां प्रोत्साहनूय मेळटा। हेच आमी प्रोत्साहन फुडें घेवन आमी आजच्या कार्यक्रमाक सुरवात करता। आनी आजच्या भागान आमकां पळोवंक शकता की म्हाज्यो वेगवेगळ्या वाठारांतल्यो भयणी हांगासर आयिल्ल्यो आसा, आनी नावेली आमच्या वाठारान आमी ह्या खूब दिसांनी हांगा परत आयल्यान, आनी ताका लागून वेगवेगळे हांगासर वेगवेगळ्या क्षेत्रांतल्यो बायलो आसात, वेगवेगळे हांगासर काम करपी बायलो आसा। आमी पळोवंक शकतात की जेन्ना हांगासर भोवमान जाल्लो तेन्ना वेगवेगळ्या क्षेत्रांतल्या बायलांचो हांगा भोवमान केला। खरेंच बायलां आज पायलटूय आसा, आनी आज बायलां पेपर सुद्दां विकतात। हे खरें म्हणल्यार खूब खोशेची गजाल आसा, कित्याक बायलेचें अस्तित्व हांगा पुरेपणान आमकां पळोवपाक मेळटा। चला तर सुरवात करूया आजच्या भागात। आनी आजच्या भागांतलो आमचो पयलो रावंड फुगोट्यो फोडुया आनी त्यो कश्यो फुटतात ते पळोवया। ताका लागून आपोवया आमच्या 5 स्पर्धकांक। ओके, सो ही आसा आमची स्पर्धक जी खेळटली आमचो पयलो रावंड। मोठ्यान ताळयो मारून तांचें स्वागत करूया। प्रश्न विचारतलीच आमी, कित्याक प्रश्नांचोच रावंड हो, पण ताजे पयलीं तांकां थोडे प्रश्न विचारया आनी जाणून घेवया तांकां कितें आवडटा, ती कितें करतात। ह्यो असल्यो गजाली आमकां बायलांक खूब आवडटा, आनी गजाल्यो म्हणल्यार केन्ना बायलो खरेंच आवडटा न्ही मारपाक। हे हांव हांगासर उलयता म्हणल्यार थंय गजाल्यो मारतात। सुरवात करूया आमच्या पयल्या पार्टिसिपंटा कडल्यान। नांव सांगा। हांव रुपा हळर्णीकर, आय एम अ हाऊसवायफ, आनी म्हाका बायलांक एम्पावर करपाक आवडटा।
ओके तू तुका शिजूंक ना की केन्ना स्वता कितें तरी करचें कशें स्वता करचें दिसतालें पूण सोडलें. करताले पयलीं हय कित्याक वेळ मेळना नाका दिसता भुरग्याच्या फाटल्यान आसूशें दिसलें. हय खरें म्हणल्यार खुबशीं बायलां आपलें करियर सॅक्रिफायस करता आपलें घर सांबाळपा खातीर आनी म्हाका दिसता ताका लागूनच तांचें घर इंटॅक्ट उरता कित्याक आमी म्हणटा सदांच म्हणटा की थोडे दादल्याक हांवें म्हणटाना आयकलां की पळय पळय ती बायल भायर वचून काम करता पण केन्ना केन्ना आपल्याच बायलेक ते कमी लेखतात जी घरान आसता घर सगळें सांबाळटा तांकां पण म्हाका दिसता अशा बायलांक जी होम मेकर आसता तांकां खरें म्हणल्यार सल्यूट आनी तांकां मोठ्यान ताळयो दिवया आमच्या वतींतल्यान. माझें नांव वनिता जाधव. हांव हावजवायफ आसा आनी प्लस टेलरींग करता. म्हजें नांव उशा मयेकर. हांव बी हावजवायफ. म्हाका बी अशी सोशल वर्क बी करपाक सोशल वर्क करपाक आवडटा. केन्ना पदां बी म्हणल्या केन्ना म्हणूंक ना म्हणला म्हणून सांगितलें जाल्यार म्हणचें पडटलें. फुडें फुडें खोटें उलयता पळय म्हणजे आमचो फर्स्ट टायम उलयलें फर्स्ट टायम आजच उलयलें फर्स्ट टायमूच म्हणला. ओके व्हेरी नायस. म्हज्या फुडें म्हणटली मगे पण आतां एक सेकंड टायम म्हणून दाखयता. ओके तुजें आवडीचें तुका जें आवडटा तें पद म्हण चल. सुख करता दुःख हरता भरता विघ्नाशी नुरवी कुरवी प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर उटिशेंदुराशी कंठी झळके माळ मुक्ता फळांची जय देव जय देव. खूप सुंदर अशी सुरवात जाल्ली आसा आनी सदांच म्हणटात आमी खंयच्याय शुभ कार्याची सुरवात गणपतीच्या नांवान सुरू करतात सो अशेंच सुरवात हांगासर जाल्ली आसा. कशें दिसलें म्हणून सेकंड टायम बरें दिसलें. आतां थर्ड टायम म्हणटली न्ही तूं. म्हजें नांव प्रियांका पाटील. म्हाका कुकिंग करपाची आवड आसा आनी डान्सिंग बी करता. ताका दिसतालें थोडें प्रियंका फार डान्सिंग singing. म्हणटली म्हणून. ओके सिंगींग चल तुजे कडल्यान आतां एक दोन लायन. चांदनात चांदन झाली रात चांदन चांदन झाली रात एक विरेची पाहत होते वाट एक विरेची पाहत होते वाट. खूप सुंदर व्हेरी नायस. म्हजें नांव सोनिया फातर्पेकर आनी हांव जॉब करता. सोनिया उदक एक पासून बरें हांसता स्मायलींग फेस. सोनिया कितें हॉबीज कितें करपाक आवडटा न्ही कुकिंग आवडटा म्हाका. कितें करता बेस्ट कितें रांदता. चिकन बिर्याणी. चिकन बिर्याणी. सो आज ताका पंचामृतचो रायस घेवन ते वतल्यान चिकन बिर्याणी करतले. आमी वापरताय ती वापरताय बी. ओके व्हेरी नायस. आनी आज कशें दिसता हांगा येवन सगळ्या बायलांक पळोवन. आयज खूब बरें दिसलें. मिस्टरान म्हाका अरे वा मिस्टरान मुद्दम स्पेशली प्रमोट टीव्हीत केलें. पळयता हे म्हणून आतां आमी रियल पळोवया. अरे वा वा व्हेरी नायस. मोठ्यान ताळयो सोनी. थँक्यू सो मच. ओके सो ही जाली आमची 5 स्पर्धक आणि तांची आमी ओळख करून घेतली. अशेंच आमी आमचो फुडलो रावंडाक सुरवात करूया. प्रश्न ऐकात. एक झाड जेका लाकूड ना येता जाल्यार ताळी मारा. हांगा प्रियंकान ना झाड म्हणला नाल्लाची नाल्लाचे लाकूड ना. हांगा अनस ना. केळ उत्तर दिला. केळीचे झाड बनाना ट्री सारखे उत्तर. राईट आन्सर. आमची पहिली फुगोटी ऑडियन्सान फुटल्या आणि जोस्विन फर्नांडीसान उत्तर सारखे दिला. ताका मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट पुणेचे बऱ्यातले बरे रेस्टॉरंट तांचे कडल्यान कॅश प्राइज. कॉंग्रॅच्युलेशन. फुडले प्रश्न ऐका आता सारको. भारतातलो सगळ्यांत व्हडलो स्टॅच्यू खंय आसा. ॲक्च्युली तो वर्ल्डाचोच म्हणल्यार जाता पण आमी भारताचोच घेवया. भारतातलो सगळ्यांत व्हडलो स्टॅच्यू हांकां पयलीं येताले पळोवया मागीर. गुजरात. उत्तर दिला गुजरात. स्टॅच्यू ऑफ कितें स्टॅच्यू ऑफ नॉट लिबर्टी. कितें युनिटी. स्टॅच्यू ऑफ युनिटी. मोठ्यान ताळयो जाली. सारखे उत्तर. रुपा वेणेकर हांच्यानी उत्तर सारखे दिला आणि ताका मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट हांच्या कडल्यान कॅश प्राइज. कॉंग्रॅच्युलेशन. फुडलो प्रश्न ऐकात. ही एक म्हण आसा. अर्दी हांव म्हणटलें अर्दी तुमी कंप्लीट करपाक जाय. आलिया भोगासी डॅश डॅश डॅश. राव राव पयलीं आमच्या पार्टिसिपंटांक चान्स दिवया. आलिया भोगासी असावे सारखे उत्तर. मोठ्यान ताळयो सोनी.
सोनिया फातर्पेकर हांच्यांनी उत्तर सारखें दिलें आनी ताका मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान कॅश प्रायज. कॉंग्रॅच्युलेशन. पुढलो प्रश्न. तुमच्या भावाच्या बायलेच्या जावेच्या मायच्या चल्याची बायल तुमची कोण जातली? येता ताळी मारात. ऑडियन्सान कोणाक येता हात वयर करा. हांव भावजय. ओके, सारखे उत्तर मोठ्यान थाळ्यो जावनी. परत एक फावटी फुगोटी आमच्या ऑडियन्सान फुटली आणि तृप्ती सावंत हांच्यांनी उत्तर सारखे दिले. ताका मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान कॅश प्रायज. कॉंग्रॅच्युलेशन. हो एक टंग ट्विस्टर आसा. तो चडान चड फावटी कोण म्हणून दाखयतलो ती जातली ह्या राऊंडची विनर, म्हणजे ह्या प्रश्नाची. ऐका हां सारको. रोड रोलर ओवर रोड रोलर. हे तुमकां फास्ट म्हणपाक जाय. रोड रोलर ओवर रोड रोलर. कळ्ळें? कोण ट्राय करता पयली तुमच्या पैकी? रोड लोअर ओव्हर रोड लोअर रोड रोलर ओव्हर रोड रोलर. रोड लोअर ओव्हर रोड रोड लोअर रोड रोलर ओव्हर रोड रोलर. रोड रोलर ओव्हर रोड रोलर. चुकले 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 चुकले. रोड रोलर ओव्हर रोड रोलर. फास्ट येता. आता फास्ट म्हण. रोड रोलर ओव्हर रोड रोलर. 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 याच्यापेक्षा फास्ट कोण म्हणता? याच्यापेक्षा फास्ट म्हणता कोण ट्राय करता? याच्यापेक्षा फास्ट. तू ट्राय करपाची आशिल्ली. फास्ट हा फास्ट. स्लो न्ही. ट्राय. रोड रोलर ओव्हर रोड रोलर रोलर. आणि कोण ट्राय करता? फास्ट हा. रोड रोलर ओव्हर रोड रोलर. 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 रोड रोलर ओव्हर रोड. चुकली हा. ओदो चुकल्या. पण हांवें तिका मुद्दाम बरी बरी म्हणटाली ती उमेदीन सारकी म्हणून. ताळ्यो तिच्या खातीर. ओके, सो विनर आमकां ऑलरेडी हांगासर मेळ्ळा. कल्पनान उत्तर सारखे दिल्या. रोड रोलर ओव्हर रोड रोलर बऱ्यापैकी त्याने म्हणला आणि ताका मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान कॅश प्रायज. कॉंग्रॅच्युलेशन. आमचो फुगड्यांचो राऊंड हांगाच सोंपता. फुडलो राऊंड आमी खेळटलीच, पण ताच्या पयलीं घेवया एक ल्हानसो ब्रेक आणि रोखडीच परत येवया. पंचामृता बासमती रायस प्रेझेंट जरा हटके. Panchamruta Deluxe Rice is now fortified. दिसा उपरांत तुमकां सगळ्यांक परत एक फावटी येवकार. पंचामृता बासमती रायस प्रेझेंट जरा हटके. खेळुया आमचो फुडलो राऊंड जो आसता कभी हा कभी ना. पण हो आणि ना म्हणसर जी खेळटा तांकांच हो प्रायज मेळटलो. पंचामृता बासमती 5 kg रायस. सो पळया की हांगासर कितली जाणां बऱ्यापैकी हो राऊंड थ्रू करतात तो. ओके स्मिता, तुझो टाइम सुरू जाता आता. स्मिता कितें रीड करता गो? पेपर वाचता. हय ना म्हणपाचें ना. ओके स्मिता, तुजो टाइम सुरू जाता आता. स्मिता हाऊसवाईफ कितें करता तू? कितें करता? हाऊसवाईफ. न्हीद पडली कितें गो मदीं ती? अनिता, तुझा टाइम सुरू जाता आता. अनिता, लेट जाली गो येवपाक? लेट पावले ना बेगीन. विंध्या, तुझो टाइम सुरू जाता आता. विंध्या, खंय वता आपले कामा? मडगांव टिचर बी कितें गो? ओके अलका, तुझो टाइम सुरू जाता आता. अलका, भाशण बी दिता केन्ना कितें? ना ना ना. ओके दीपा, तुझो टाइम सुरू जाता आता. दीपा, कितें गो कोर्स घेवन खंय गेल्ले बाजारान? ओके, आता यांच्या जाग्यार कोणाक येवपाक जाय या वॉलंटरी. ओके डॉक्टर लक्ष्मी, तुझो टाइम सुरू जाता आता. डॉक्टर खंय प्रॅक्टीस करता? हांव गोगळान प्रॅक्टीस करता. कसले डॉक्टर? होमिओपॅथीक डॉक्टर एंड डायटिशियन. पेशंट्स खूब येता न्ही? हय. ओके जोस्वीन, तुझो टाइम सुरू जाता आता. जोस्वीन, तुका आत्ता प्रायज मेळ्ळा न्ही गो एक? मेळ्ळा. प्रायज खूब घेता कितें तूं? घेता. खेळपाक आवडटा खूब? आवडटा. साडी न्हेसूंक ना कितें गो आज? साडी न्हेसूंक ना.
ओके तेजा तुझा टाइम सुरू जाता आता तेजे तू हजबंड बरोबर येयला तुझ्याने आईले आणि गेलो सोडून गेलो गेलो व्हरपाक घेतलो आता येवपाना. कशें येतले येवपाना ओके सुमन तुझो टाइम सुरू जाता आता सुमन कोंकणी उलयता मगो उलयता म्हाका मराठीत उलयता दिसता म्हणून खंय रावता गो नावेली नावेली आनी हरशी गांव खंयचो दोडामार्ग दोडामार हालींच लग्न जाला 2009 मध्ये आनी भुरगीं कितली गो 2 हाडूंक ना आतां घरी आहे कित्याक हाडूंक ना मस्ती करता खूब मस्ती करतात आनी मारता हांकां मगो तूं खेळटा मारिना उलयता उलयता खंयचे मारताय बी तेका केन्ना केन्ना तूं मारता फोन घेवन येवंक ना आज पर्स मध्ये हाडला वाजतालो मगो आसा. फोन वाजतालो मगो फोन तुजो वाजलो तुजो तो माझो खंय गो भायर आसा फाट्यान आसा पर्सीत कसलो आयफोन हाडला वोडाफोन वोडाफोन आनी उलयले खूब उलयता फोनाचेर उलयता तूंच उलयता की भुरगीं उलयतात गो सुमन गो खंय आसता भायर फॉरना वेर्णा वेण्णा कामाक आसता कामाक आनी तूं वयता कामाक Housewife. इतलो टायम काडप ना अडेच कळ्ळें खूब टायम काडटा ओके राव एका दोरया स्टँड बायचेर दोरया हेच्या पेक्षा फास्ट करून उलयता तेका प्रायज दिवया ओके ज्योती तुजो टायम सुरू जाता आतां ज्योती लिफ्टीन तूंच मेळिल्लें म्हाका न्ही लिफ्टीन तूं लेट पावलें कितें टायमार पावले लिफ्ट बंद पडटा म्हणटाली न्ही तूं केन्नाय तूं खूब आयता कितें खूब फावटी हांगासर ओके शिल्पा तुजो टायम सुरू जाता आतां शिल्पा तूं एक्झिबिशनाक बी वता न्ही वयता कितें विकता वयसर पळोवपा वयता केन्ना स्टॉल बी लावना केन्ना ना ओके कल्पना तुजो टायम सुरू जाता आतां कल्पना सालीचो कलर बरो दिसता मग तुजो फेवरेट कलर फेवरेट कलर आणि खंयचो कलर फेवरेट आसा ब्लॅक व्हाईट आणि ही फ्रेंडां सगळीं माझी फ्रेंडांक डान्स बी बरें करता न्ही तूं डान्स बीन करता आतां करतलें मगो करतलें आणि खंयचो डान्स करून दाखयतलें आमकां तुम्ही सांगता तो आणि खंयच्या प्रोग्रामाक बी केन्ना डान्स केला केला आसतलें फ्रेंड्सा बरोबर केला केन्ना फ्रेंड्सा बरोबर हय बरें खेळटाले अशें खेळपाक जाय इतले फास्ट ओके नीता तुजो टायम सुरू जाता आतां नीता सगळ्यांचे लिडर कितें गो तूं हांगा लिडर आसा आणि सगळ्यांक बॉसिंग तूच करता करता तूं फकाणाय तूच करताले न्ही करताले आवड आसा उलोवपाची खूब खूप आवड आसा आणि बरें न्हेसपाकूय आवडटा दिसता आवडटा प्रोग्राम पळयला केन्ना आमचो एक फावटी पळयला एकूच फावटी गो एकूच फावटी पळयला लॉस करता मगो तूं आमची एकच फावटी पळयला कित्याक दिसना केबल दिसता चड बिजी आसता तूं कामाक वता कामाक वयता खंय गो वता मिस्टराक हेल्प करता शॉप आसा तुमचें आशिल्ले आणि आता ना आता कितें हेल्प करता तर मिस्टर तुका हेल्प करना जेवण करपाक बी केन्ना करता तू जेवण कामाक लायता घोवाक गो लायता आणि बरें करता जेवण बी बरें करता बेस्ट करता पण तू काय तो गो तो करता आणि तुका आवडटा अशें घोवान काम केल्लें आवडटा. घरांत सासू बी ना आसा आणि ती काय करिना करता कवी हा कवी ना ह्या राऊंडचे विनर आता आमचे नीता पाटील मोठ्यान ताळ्यो जोनी तेच्या खातीर आणि तेका प्राइज मेळटा पंचामृता बासमती 5 kg रायस आणि हो रायस दिवपाक आमच्या बरोबर आसा सिद्धू जे पंचामृत रायसचे सेल्स मॅनेजर आसा पण हो प्राइज दिवचे पयलीं नीताक हांव विचारपाक सोदता की बिर्याणी जे करपाची आसा किंवा पुलाव हो तूं करतले की गो करतलो ओके मोठ्यान ताळ्यो जोनी तेच्या खातीर ह्यो रायस बिर्याणी बरें जाता आनी पुलावय बरें जाता टेस्टी आसा आयच्या भागातल्या डान्स राऊंडाक आमी सुरवात करता आणि डान्स राऊंडची स्पर्धक सगळी तयार आसा बऱ्यांतलो बरो परफॉर्मन्स हांगा दाखोवपा खातीर आणि जी विनर जातली तांकां मेळटले मेहंदी साडी शोरूम बेळगांव ह्या शोरूम कडल्यान एक साडी तशेंच हांगासर स्पेशल प्रायजीस स्पॉन्सर केल्ले आसा हांगासर आमी 3 स्पेशल प्रायजीस काडले जे आमकां स्पॉन्सर केला सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळ नावेली हांच्यांनी सो पळया की हांगासर आज चडांत चड प्रायजीस कोण घेवन वतली ती ऑल द बेस्ट तुमकां आनी आय एम शुअर की बेस्ट परफॉर्मन्सीस हांगा जावपाचे आसा
ओके, सगळ्या स्पर्धकां खातीर मोठ्यान ताळयो जावनी. म्हाका दिसता डान्स करच्या पेक्षा हांगासर डान्स करतना जी एन्जॉय करताली ते पळोवन चड मजा आयली. आनी डान्स सोंपतकच जी डिस्कशनां आशिल्ली, म्हणजे हांवें असो डान्स केलो आनी तुवें असो डान्स केलो, ती आनीक मजा आयली. खूब सुंदर सुंदर असो परफॉर्मन्स आसा. पण स्पर्धक आमी आतां काडली, जी विनर आसा 3 स्पेशल प्रायजीस आणि 1 विनर. ओके, सो आजच्या डान्स रावंडाचे स्पर्धकांक भरपूर प्रायजीस मेळपाचे आसा. 4th प्रायज वता पौर्णिमा आणि तांकां हे प्रायज मेळटा सार्वजनीक गणेश उत्सव मंडळ नावेली हांचे कडल्यान. कॉंग्रॅच्युलेशन. 3rd प्रायज शिल्पाक मेळटा. 3rd प्रायज, कॉंग्रॅच्युलेशन. आणि 2nd प्रायज मेळटा प्रियंका हेका. कॉंग्रॅच्युलेशन. आमचे डान्स राऊंडचे विनर आता कल्पना आणि ताका मेळटा मेहंदी साडी शोरूम बेळगाव या शोरूम कडल्यान एक सुंदरशी साडी. कॉंग्रॅच्युलेशन. आजच्या भागातले फुडले राऊंड आम्ही खेळटलीच, पण त्याच्या पयलीं घेऊया एक लहानसो ब्रेक आणि रोखडीच परत येऊया. पंचामृता बासमती राईस प्रेझेंट जरा हटके. Welcome to Goa Aqua World, the premier destination for water park, adventure park, amusement park, zip line and roller coaster excitement in Goa. Catering to all age group, we proudly stand as the largest water park in Goa. No longer do Goans need to venture outside the state for thrilling activities. We bring it all together under one roof. We have the Goa's longest zip line in Goa. If you are up for a challenge, explore our adventure park with over 20 thrilling activities and skywalk and 15 plus more. Whether you seek thrills or tranquility, Goa Aqua World is your ultimate destination for a day of unforgettable fun and relaxation. Join us for an experience you'll cherish forever. Visit us at Pitra East in Karapur, Saklan, Goa. मेहंदी हर शादी की एक ज़रूरी शुरुआत. मेहंदी हर शादी की एक रंगीन सौगात. मेहंदी हर शादी की एक दिली जज्बात. मेहंदी हर शादी की एक नायाब रात. मेहंदी हर शादी की एक जगमगाती बारात. मेहंदी साड़ीज़ हर शादी की एक शुभ शुरुआत. मेहंदी साड़ीज़ बेलगाम. Pride of Ponda, Pen Aroma. Panchamruta Deluxe Rice is now fortified. दिसा उपरांत तुमकां सगळ्यांक परत एक फावट येवकार. पंचामृता बासमती राईस प्रेझेंट जरा हटके. खेळूया आमच्या आयच्या भागातलो शेवटचो राऊंड, जो आसता चक दे राऊंड. आणि चक दे राऊंडचे विनराक मेळटले पॅन एरोमा रेस्टॉरंट, फोंडेचे बऱ्यांतले बरे रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान एक स्पेशल प्रायज. आणि आजची गेम आसा ती अशी, तुम्ही हांगा पळोवंक शकता की हांगा सकयल समोर हांवें स्क्वेअर्स काडल्या. फाटल्यान आमच्या पार्टिसिपंटांक दिला एक बलून आणि 3 पेपर कप्स. पार्टिसिपंटांक करपाक जाय इतलेच की तांच्यांनी तो बलून ब्लो करपाक जाय आणि ते बलूनाचे वारे सोडीत सोडीत 3 कपां जी आसात ती आपापल्या स्क्वेरांनी म्हणजे ह्या बॉक्सांनी तांकां घालपाक जाय. सगळ्यांक पयली हो सिक्वन्स जी कंप्लीट करतली ती जातली ह्या राऊंडची विनर.
चवथे राऊंडचे फर्स्ट रनरअप जाता हसीना आणि हसीनाक मेळटा एक स्पेशल प्राइज जो स्पॉन्सर केला सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ नावेली हांच्यांनी. कॉंग्रॅच्युलेशन. सेकंड रनरअप जाता नेहा पाटील. कॉंग्रॅच्युलेशन. आमचे चवथे राऊंडचे विनर आता शर्मिला आणि ताका मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट पुणेचे बऱ्यातले बरे रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान एक स्पेशल प्राइज. कॉंग्रॅच्युलेशन. ओके सो आजच्या भागान आमकां खुबशे अशे स्पर्धक मेळ्ळा आणि खुबशे स्पर्धक असे आसा जे अजून एकूय राऊंड खेळूंक ना ताका लागून हांगा एक स्पेशल राऊंड तांच्या खातीर आसतलो आनी तो आसतलो आमचो शेवटचो राऊंड. ओके सो आज तुम्ही पळयले की एका पेक्षा एक उत्साही असे स्पर्धक आशिल्ले आणि हो उत्साही आणि उमेदीचो राऊंड आनी एक तुमच्या खातीर घेवन आयला तो म्हणल्यार हांगासर फॅशन वॉक राऊंड. सो पळोवया की बेस्ट फॅशन वॉक कोण करता हांगासर आणि कोण सगळ्यांक इम्प्रेस करता ती. ओके सो ऑल द बेस्ट. अस्तित्व विलेज ऑर्गनायझेशनान साजरो केल्ल्या आजच्या ह्या सुवाळ्यान आमकां खरेंच खेळटना खूब मजा आयली. आजचो भाग खरेंच एक वेगळ्या लेवलचो जालो कित्याक प्रत्येक जी पार्टिसिपंट आशिल्ली ती खूब उत्साही आनी उमेदीची आशिल्ली आनी जेन्ना अशी उत्साही आनी उमेदीचो पार्टिसिपंट्स आमकां मेळटा तेन्ना खरेंच खूब आमकांय मजा येता तशेंच जे आमकां पळयतात टीव्हीचेर तांकांय खूब मजा येता. सो डेफिनेटली हो आजचो एपिसोड सगळीं जाणां एन्जॉय करतली. सो हांव चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा अस्तित्व विलेज ऑर्गनायझेशन हांकां जेंच्यांनी आमकां हांगासरच आमंत्रीत केले. तशेंच सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळ नावेली हांच्यांनी आमकां हांगासर खुबशे प्रायजीस स्पॉन्सर केले तांकांय हांव मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच तुमकां सगळ्यांक जी खूब वेळ काडलो आनी हांगासर आयली सगळीं आपली टेन्शनां विसरली आनी ह्या आमच्या आजच्या कार्यक्रमात सहभागी जावन आमची उमेद वाडयली. फुडल्या भागान आमी रोखडीच मेळटली खंय तुमच्याच वाठारांत. तोपर्यंत पळयत रावात पंचामृता बासमती रायस प्रेझेंट जरा आणि बेस्ट म्हळ्यार हेअरस्टायल तिने बेस्ट केला हांगा गुलाब मात बरें वेचून वेचून लायला माथ्याक. राव तुजे कडेन येता राव. जालें डिस्कशन सोंपलें. वान्स मोर म्हणूंक ना मागीर तुमी ताका. आमचे चवथे राऊंडचे विनर आतां शर्मिला आनी ताका मेळटा नावेली हांगासरल्या श्री